सकाळी जी आम्ही तुमच्या मुखार अपडेट म्हटल्यार न्यूज जी हाडलेली जी मेवण्यान भावोजीक मारलो म्हणून, त्याच प्रमाणे जे पोलिसीन राती इन्व्हेस्टिगेशन करून जो भावोजीक मारपी आहा डेविड तपो म्हणून एज 27 रावपी झारखंड, आणि त्याच प्रमाणे जेणे ह्या मनशान जेका मारला तो दीपक टर्की एज 40 झारखंड, हांकां जो एक्यूज आहा ताका ताब्यात घेतलेलो आसा। त्याच प्रमाणे डिसीज्ड आहा तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा। मारपाचें कारण शिल्लक कारणामुळे तांची झगडी जेवणा वयल्यान जो वाद जाल्लो दोगां मदीं, आनी हे जाले फाटले 3 म्हयने जाले हे कोडार खांडेपार हांगासर एक भाटान कामाक लागून भाटकारान तांकां दवरलेले 3 म्हयने, आनी हे कुळागर सांबाळटाले थंय। तेन्ना राती दोगी जाण पिल्ले कडेन ही तेंच्या भितर झगडी जाली, भासाभास जाली आनी झगडी जाली, आनी जो मेवणो आहा तेजो ताणें काडून धारदार हाचे एक जे वस्त्र आहा तितूर तेणें तेजेर मारलें आनी तो थंय जाग्यारूच मरण पावलो। आनी जेन्ना मागीर शेजरांनी जेन्ना बोवाळ जाता झगडी जाता म्हणून जेन्ना पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आनी उपरांत पुलीस थंय पावले तेन्ना कळ्ळें की हेणें त्या हेका मारलेलो आनी तो पळ काडटलो, तेन्ना ताका पुलिसांनी धरलो आनी ताका ताब्यात घेतलो। सद्या ताका मेडिकलाक प्रोड्यूस केल्लो आसा, आनी तेजे उपरांतूच मागीर कोर्टाक ते प्रोड्यूस करून कितलो रिमांड घेतला तें लक्षांत येतलें। स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू।